गोवा बंदाक मेळ्ळो संमिश्र प्रतिसाद. प्रवाशांचे मात जाले हाल. प्रायव्हेट बसवाल्यांनी मारली दाणी. मात दिवचलकारांनी पाळलो कडकडीत बंद. न्हय येरादारी खात्याचे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी चलयली दिवाळी जुव्यावेली फेरी. पेशंटाक हॉस्पिटलात व्हरपाची असली इमर्जन्सी. घर बांधपी कंत्राटदाराक बाबू आजगावकारान अटक करपाची दिली धमकी. कासारवर्णीची मोडकी घरा पळून बाबू जालो फुर्योज. घरा परत बांधून दिवपाचो दिला आदेश. कोकण रेल्वे सुरू करता रेल्वे कोचात खाणावळ. मडगाव रेल्वे स्टेशनात मेळटले सुरबूस जेवण. गोंयच्या पर्यटन आकर्षणात पडटली भर. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. आता खबरो विस्तारान. पर्यटन राज्य आशिल्ल्या गोंयांत बुधवाराक गोवा बंदचो संमिश्र परिणाम दिसून आयलो. कडकडीत बंद पाळ्ळो तो फकत दिवचलकारांनी. सगळीं दुकानां बंद दवरून. गोंयांत जायते कडेन खाजगी बशी बंद दवरिल्ल्यान प्रवाशांक त्रास जालो. सकाळच्या वेळार फेरीबोटी बंद आशिल्ल्यो. बँको आनी केंद्र सरकाराची आस्थापनां दुसरे दिसा बंद दवरिल्लीं. कांय वाठारांनी टॅक्सी आनी रिक्षा बंद दवरिल्ल्यान कळंगूटच्या तशेंच विमानतळावेल्या प्रवाशांचे हाल जाले. पळयात पुराय रिपोर्ट. खरो बंद पाळ्ळो तो दिवचलकारांनीच. बस येरादारी आनी दिवचलची दुकानां बंद आशिल्लीं. बाजाराचो दीस आसूं न्हय. फकत कदंब बसी धांवतना दिसताल्यो. 70 वा गांवगिऱ्या वाठारांत चलतल्यो बशी दिवचलच्यान धांवतना दिसल्यो नात. कसल्याच आगळिके विणे लोकांनी हो बंद शांतिकायेन पाळ्ळो. Today, Bharat Bandh has been observed in Bicholim Taluka peacefully. There is no untoward incident reported in Bicholim Taluka. So it's a peaceful bandh and peaceful agitation in Bicholim Taluka. I, along with my police personnel, that is Police Inspector of Bicholim Police Station, have monitored the situation. We have gone on the field, but we have observed that there is no untoward incident reported today in Bicholim Taluka. There is no any compulsion by force to put people, to compel the people for the Bharat Bandh today. So this bandh is peaceful today in Bicholim Taluka and the situation is under control. सकाळच्या वेळार फेरीबोटी बंद दवरिल्ल्यान ही सेवा वापरप्यांचे हाल जाले. खास करून बेती ते पणजी, चोडण ते पणजी, दिवाडी ते पणजी वचपी प्रवाशांक तिश्ठत रावचे पडले. 11 उपरांत ह्यो फेरयो सुरू जाल्यो. भुरग्याची स्कुलां आसली, लोक प्रायवेट असले, गव्हर्मेंट असले, वर्किंग डे. हो रूट तुम्ही जाणा सामको बिझी असता. आणि बिझी असलेल्या कारणान अचानक फेरीबोटी 5 बंद सकाळी फुडें. लोकांक खूप त्रास जाले आनी ऑल्टरनेटीव ना. बींग आयलंड, आमी सामके आयलंडाचेर उरल्या कारणान आनी दुसरी गजाल ती पोमुरफाय फेरीबोट बंद आसल्या कारणान लोकांचे खूप त्रास जाले. लोक स्टुडंट्स आहा ते सामके घरा गेले. थोड्याची परीक्षा आसली, तांकांय बांदक पडले. आनी जे रिवर नॅविगेशन इज अ एसेन्शियल सर्वीस आसल्या कारणान ती सारकी हॉस्पिटला सारकी आसूंक जाय आसली. पूण ह्या हेंच्यांनी अशी बाकीची सगळी गव्हर्मेंटची ऑफिसां गोंयान आसा तितली चालू आसा आनी फेरीबोटी त्यो बंद कित्याक? अशें बाबा कितें केलां तुमी? अचानक न सांगता अचानक फेरीबोटी बंद केल्या. आनी 2 दीस पयलीं तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां की आमचो बंदाक कांय ह्या आसतना आमची फेरीबोटी चालू आसतल्यो म्हणून. तर ते म्हणले आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला तांकां फेरीबोटी चालू. तेंच्यांनी कित्याक बंद दवरला ती आमकां कांय कळोंक ना म्हणून. तिसवाडीचो जो मामलेदार आसा, जो कलेक्टर आसा आनी चीफ सेक्रेटरी जो आसा आमचो गोवा गव्हर्मेंटाचो, तेंच्यांनी ह्यो हांगासर इंटरवेन्शन केलें आनी ह्यो फेरीबोटी चालू करूंक येता. देव बरें करूं म्हणटा. एटलिस्ट मातसो तरी पूण आयज फेरीबोटींनी लोक कोणूच ना. दाबोळी विमानतळाचेर टॅक्सी उण्या प्रमाणात आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जाले. परिस्थितीचो फायदो घेत कांय जाणांनी डबल रेट लायत भाडी मारली. पेडणे कांय टॅक्सीवाल्यांनी पॅसेंजरांक डबल रेट लायलो. टैक्सी वाले बहुत महंगा बोल रहे हैं.
और मतलब डबल की रेट बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, मतलब आइडिया तो नहीं है लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि डबल की रेट बोल रहे हैं। ऑपरेशन के रेट बहुत कम है काली मोड़ के। अच्छा, कदम्बा सस्ता है, हाँ बस सस्ता है। बस सस्ता है। 2 बजे से कॉन्फ्रेंस है खाना खोना ललित में, और अभी तक हम यहाँ पे बैठे हुए, हम पता नहीं कितने बजे पहुँचे थे और कॉन्फ्रेंस में कब चालू हो रहा है हमारा काम। तो शायद हमारा दिन तो बीच का है, हम पूरा दिन खराब ही हो गया। ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। सुबह 7 बजे से हम यहाँ से जा रहे थे, लकीली वो कदम्बा बस चालू थी और उसमें 50 बंदों की कैपेसिटी में वो हम करीबन 80 बंदे बैठ के खड़े होके आए। सो फिर भी वो चालू थी तो अच्छा था, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा। म्हापशेच्या बस स्टँडार सुमार 100 बशी पार्क केल्ल्यो दिश्टी पडल्यो, पूण रस्त्यावेल्यान धांवताल्यो त्यो फकत कदंब बशी. हरशी पेडणे, दिवचल, सत्तरी आनी बार्देसांतल्यान येवपी खाजगी बसी बुधवारा ह्या बस स्टँडार आयल्योच नात. हांगा म्हापसा हांव काम करता, म्हाका तेरा पोस्टिंग केला. आमी आतां 11 साडे 11 पर्यंत 100 बसीस आमी ऑपरेट केल्या. कालांगूट, अंजुना, इब्राहिमपूर, दोडामार्ग, बिचोले, वाळपय, त्या भायर शिवोले, हरमल, सगळे बसी आमी ऑपरेट केल्या. हांगा कांयच प्रॉब्लेम कांयच ना. हांगा अशें कांयच आमी लोकांक त्रास करून दिवं ना. प्रायव्हेट बसी बंद तरी आमी एक्स्ट्रा बसी सोडल्यो आमी हांगासून. केटीसी बसी सोडल्यो. केटीसी बसी ओनली केटीसी. त्या मानान दक्षिण गोंयांत मडगांव आनी वास्को शारांनी मात बसी धांवताना दिश्टी पडल्यो, पूण काणकोण, सांगे आनी केप्यां सावन येवप्यांक घाम काडचो पडलो. मडगांव पावपा खातीर जायत्या जाणांनी खाजगी वाहनांचो आदार घेतलो. बाळ्ळीच्या रस्त्यार केपें वचपाक, बाळ्ळीच्यान केपें वचपाक इतले लोक असले हांगा आतां की ते बस आतां बस ना जावन पिकअपीन आनी मागीर तशें केलें ऑफिसाक लेट पावपाचें करून वचपाचें अशें ते पावना, टायमार पावपाना. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमकां दिसता की कदंबा बस घालची. तागे लोकांले त्रास करून लोकांचे त्रास मातशे. आज हे लायनी एक सुद्दां बस कदंबा बस ना म्हणून केपेंच्यान एकूय बस. ह्या बंदाक लागून कदंबा महामंडळान रेल्वे स्टेशनां, विमानतळ तशेंच कळंगूट आनी हणजुणाय कांय चड बशी रस्त्यार देंवयल्यो. 2 दीस स्ट्रायक जाले कारण आयज, पूण लोकांक त्रास काय जावना. केटीसीन फूल ऑपरेशन ऑपरेट केला आख्या गोंयांत. ओली सावथा मातशे काल मातशे त्रास जाले आनी आयज मॉर्निंग परते त्रास जाले. आमचे केटीसी बस सर्वीस एअरपोर्टा टू फूल ऑफ गोवा लोकांक त्रास काय करूना. आमचे स्कूल बसीस लोकल ट्रीप वयता, स्कूल ट्रीप मारून कारण आयज 2 दिसां. 2 दिसांच्या संपात वांटेकार जाले बद्दल तशेंच हो बंद शांतिकायेन पाळिल्ले बद्दल आयटक्सचो अध्यक्ष क्रिस्टोफर फॉन्सेकान लोकांचे उपकार मानल्यात. आयज 9 तारीख जानेवारी ह्या मोडी BJP मोडी सरकाराच्या विरोध, यांच्या पॉलिसी विरोध, यांच्या मांडावळी विरोध आयज कामगार आनी आम जनता भायर सरले आनी आख्खे गोंयांत एका भाशेन दोबाज्यान आमी टोटल बंद केलो. 1460 बसीस, प्रायव्हेट बसीस सगळे रस्त्या भायल्यान गेले. सगळे आपापल्या जाग्यार रावले, कोणेच ऑपरेट करूंक ना. 8000 प्रायव्हेट टॅक्सियो आख्ख्या गोंयांत ऑपरेट जावना. त्याच परी कदंबा हळू हळू करून एक चडांत चड 500 बसीस आसलेल्यांतल्यो फकत 200 बसीस ऑपरेट केल्यो, तो सुद्दां बदली आनी टेम्पररी कामगारांक घालून. आतां गोमले कदंबा ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंटाक बदली आनी टेम्पररी कामगारांचो महत्व. गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. बुधवारा पुराय गोंयभर बंद पाळ्ळो, पूण मडगांव आनी वास्को ह्या म्हत्वाच्या शारांनी ताचो तितलोसो परिणाम दिसून आयलो ना. तशेंच सांखळे आनी पेडण्यां ह्या शारांनी खाजगी बसी सुरू आशिल्ल्यो. केंद्रीय आस्थापना आनी राष्ट्रीय बँको सोडल्यो जाल्यार ह्या शारांनी ताचो परिणाम दिसून येवंक ना. सदचे प्रमाण वास्को दुकानां, कार्यालयां चालू आशिल्लीं. कदंबाच्यो बसी चालूच आशिल्ल्यो आनी खाजगी बसी दनपारा उपरांत रस्त्यार धांवपाक सुरवात जाल्ली. बसवाले बंदात वांटेकार जाल्ल्यान पणजी शारांत खाजगी बसी बंद आशिल्ल्यो, पूण कदंबाच्यो बसी मात चालूच आशिल्ल्यो. मार्केट मात सदच्या प्रमाण चालूच आशिल्लें. दिवचले परस सांखळे मात परिस्थिती सामकीच वेगळी आशिल्ली. दुकानां बरोबरच खाजगी बसी सुरू आशिल्ल्यो, पूण वाळपय आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बसी बंद आशिल्ल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.
बुधवारा बंदाक लागून आणीबाणी सारखीच परिस्थिती निर्माण जाल्ली. तातूंत भरमूण दिवाडे जुळ्या सावन रायबंदर ह्या अंतर्गत जलमार्गार एक्कय फेरी नाशिल्ली. पूण न्हंय येरादारी खात्याचे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुखार सरून फेरीबोट सुरू केली. कॅप्टन ऑफ पोर्टाक लोकांचे कांयच पडून गेल्ले ना अशें दिसून येतालें. पूण खात्यान फेरीबोट चलोवप्यांचेर कारवाय केली जाल्यार सगळ्यो फेरीबोटी बंद उडयतले अशी शिटकावणी आयटकान दिल्या. आणीबाणीचे परिस्थितीक लागून कांय निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी फेरीबोट सुरू केली अशें कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या जेम्स ब्रागांजान सांगलें. दुयेंतीक जीएमसीत व्हरपाचे आशिल्ले आनी फेरीबोट चलोवपाक कोणच नाशिल्लो. तशेंय कांय जाणांक दाबोळे विमानतळार वचपाचे आशिल्ले. ह्यो गजाली मतींत घेवन ताणें लोकांक पर्यायी वेवस्था करून दिल्ल्याचें फोन्सेका म्हणटा. There was some emergency, I was told in the morning, wherein some people had to go in the ambulance, and also there were some people heading for the airport. So till then the strikers were not around, so I still have to confirm that, but I was told that the locals who were ex-R&D staff did voluntarily come up and operate to assist these people who are in distress. 2 किंवा 3 पेशंट जे आयिल्ले तांकां आमी सांगिनासतना इमिडिएटली त्यांची सेवा केला आनी तांकां आलतोडींतल्यान पोलतोडी हाडला. आनी थंय जे लोक जमलेले तांकां वचून हांव स्वता वचून मेळ्ळां अलॉंग विथ द लिडर्स R&D फ्लोटिला स्टाफ वर्कर्स रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटचे कामगारांची संघटना त्या लिडरांक वचून मेळ्ळां. सरपंचाक मेळ्ळा मिस्टर मारियो आनी सगळ्यांक मेळून आमी तो प्रॉब्लम मिटयला. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सी हाजीर आसलेलो. थंयच न्ही रायबंदर सगळ्यांनी आमी भेट दिला सगळे फेरी बोटींक आनी थंय लोकांक मेळून लोकांचो सपोर्टय घेतला आनी त्याच बरोबर लोकांचे कितें आटाविटी आहा ते प्रॉब्लम सॉल्व केल्यात. कोणाक जर सस्पेंड केलें खंयच्याय स्टाफाक जाल्यार आमी डिसिजन घेतलां की कंप्लीट फेरी बोट्यो फाल्यां बंद जातल्यो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कासारवर्णेच्या धनगरांक नवी घरां बांदून दिवपी कंत्राटदाराक आमदार बाबू आजगांवकारान भितर उडोवपाची धमकी दिल्या. धनगरांची नवी घरां ते घरांत वच्चे आदींच कोसळपाक लागली. बाबून थंय वचून घरांची अवतिकाय पळयली. कंत्राटदाराक उजरायत ताणें ताचे कडल्यान घरांचे गॅरंटी सर्टिफिकेटय मागले. मोपाच्या धनगरांच्यो जमनी विमानतळा खातीर गेल्यो. सरकारान तांकां कासारवर्णे जमनी जाल्यार नागरी उड्डाण खात्यान घरांय बांदून दिली. पूण धनगर कुटुंबां नव्या घरांनी रावपाक वचचे आदींच घरांचे कोपचे पडिल्ल्याचे तशेंच वंटींग वेरो गेल्ल्याचे दिश्टी पडले. थळावो आमदार बाबूक ही खबर कळटकच मंगळारा ताणें सरकारी अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन पळोवणी केली आनी कंत्राटदाराक उजरायलो. ऐसा कैसा मना है वो गिरा कैसा किसके सर पे पड़ता था मर जाता था कोई तो कौन जवाबदार था रिस्पॉन्सिबल कौन था. तुम ऐसा ही काम करता है नहीं तू एक्शन घेतलो काय ना हेजेर तुम्ही इन्क्वायरी घाला हेजेर आणि हांव हेजेर सिरियस आसा. आम्ही तुमकां सर सगळे क्रॅक दाखयता सर सगळ्यांचे क्रैक जाला तितलेच तुझे क्रैक हालते तू खबर है आपको मालूम है वहाँ पे सब जो भिंती है वो क्रैक हुआ है स्लॅब भी क्रैक हुआ है. सर आम्ही शनिवारच्या रातच्यान सर भायर रावता घरान रावना भितून. राव एक मिनिट ती तुम्ही म्हाका फूल गॅरंटी सर्टिफिकेट दिवपाक जाय. त्या घरान रावता तांकां ताजे फुडें कांयच जावचें ना आनी जालें जाल्यार तूं जबाबदार अरेस्ट करपाचो रोखडो. बाबू येतकच तरणाट्यांनी घरांची अवतिकाय दाखयली. घरांची दारांय सारखी बंद जायनात. वंटींग वेरो गेल्यात. बाबून स्वता भोवून पळयले. कंत्राटदार आनी विमान प्राधिकरण अधिकारी पैदरकर हाच्या म्हऱ्यांत घरांचे पडिल्ले कोपचे धनगरांनी हाडून दाखयले. तातूंत रेंव आनी शिमीट नाच हें बाबूच्या लक्षांत आयलें. ताणें हाचे चवकशीचे आदेश दितनाच घरांची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची सुचोवणी दिली. पळयात. सर हे पळय सर हे पळय सर आता सिमेंटाची असली स्थिती सांगला की सिमेंट यूज केला आणि हो पळयता जाल्यार सर पावडर सर आता भितर हे ते बांधला इवन रेती ना सर भितर घातलं ती आमकां कशी रेती ना सर सर 25 वर्ष बिल्डिंग फोडा आणि तिचे कपसो काढान पळया असे फुट्टा आले. घरां दुरुस्त जायसर तांकां जाय थंय रावनी अशें बाबून विमान प्राधिकरण अधिकाऱ्याक सांगलें. हांगच्या धनगर भावांक कशे तरेन घरां बांदून दिल्यांत ताचेरय बाबून उजवाड घालो. पळयात.
घरांचे सारखे पळयतलो म्हाकाय गॅरंटी जावपा हय जाय सर. घरान सारखे आला तेन्नाच रावपाचें तोपर्यंत तेन्ना तांकां खंय रावपाक रावून दी. कासारवरणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. येरादारी नेम मोडप्यांक धरून दिवपी ट्रॅफिक सेंटिनेंटल एपाक मडगांवां लोकांनी आगळे वेगळे पद्दतीन विरोध केला. कांय लोकांनी मडगांवच्या उद्याना भोंवतणी भोंवणी मारून सरकारा खातीर पयशे एकठांय केले. आमी तुमकां पयशे दितात पूण गाडयेकारांक त्रास करूं नाकात अशें तांचें म्हणणें. पैसे जाय आमकां सगळं आमकां यूथ असले पयशे सगळं आमी गव्हर्मेंटाक भीक मागपाक तयार आसात की गव्हर्मेंट भिकेक पडला गव्हर्मेंटाक पैसे जाय आमी सगळे टॉपिक घेवन फाल्यां भीक मागा आसा काय रेडी ना तुमी सांगा. गांधीगिरी पद्दतीन ट्रॅफिक सेंटिनेंटल एपाक विरोध करपी दामोदर शिरोडकाराच्या विरोधाक थळावो आमदार दिगंबर कामतीनय तेंको दिला. हे येवजणे कडेन संबंद आशिल्ले आनीकय 2 मुद्दे ताणें मांडले. येरादारी नेम मोडटल्यांक तालांव दिवपाचे अधिकार सरकार लोकांक दिवंक शकता हय आनी एकदांच नेम मोडटल्यांक 5-5 फावटी तालांव कशे येतात हे येवजणेत सुदारणा करपाक जाय. हेल्मेट सक्तींतल्यान मडगांवकारांक वगळचे अशेंय ताणें मागलां. जे सेंटिनल तालांव जे काही अनवॉन्टेड लोक जे लिपून तालांव मारतात हातूंतल्यान एकच निष्कर्श वयर सरता की गव्हर्मेंटाक सामकी भीक लागिल्ली कडेन आसा. ताका लागून आमी ह्या ट्रॅफिक डिपार्टमेंटांनी गव्हर्मेंटाक भीक मागपाक पावल्यात. आमची मागणी इतलीच आसा जर पुलीस डिपार्टमेंट एफिशियंट ना काय कितें जे लोक चोरून तालांव मारतात फोटो मारतात तांकां तालांव धाडून दितात. दुसरी गोश्ट हे जे तालांव लिपून मारतात आमी सगळ्या लोकांनी तांकां आयडेंटिफाय केले कडेन आसा. आमी शिरोडे जाल्यार तो भशेन करपानात. आमी पळय जवळ जवळ 150 तालांव आमी लोकां कडल्यान घेतल्यात. 150 तालांव आमी पयली सुवातेर हेजिटेशन करतात आनी गव्हर्मेंटाक इंटिमेशन दितात की हे फाल्यां ह्या 2 दीस भितर जे कोण फोटो मारतात तांकां बंद करपाक लावचें. आमी शिरोडे भशेन करून लोकांक मारबडे करपाचें आमी सगळं पयसा पिसफूल करतले. हाजे मुखार आमी संपूर्ण मडगांव भर न्ही संपूर्ण गोंयभर लोक एक्टेंड करतले. आय रिक्वायर मॉडिफिकेशन अपोज म्हणजे ती कायद्यान लिगल काय इलिगल दॅट ऑल्सो हॅज टू बी स्टडीड. कॅन गव्हर्मेंट्स वर्क कॅन बी आउटसोर्स टू समबडी. फर्स्ट वी आर रेजिंग इट इन द असेंब्ली देन वी वील टेक ऑल द प्रिकॉशन्स. बट पयली स्टडी करची पडटली ती स्कीम आसा ती लिगल काय इलिगल. इवन कॉन्स्टेबल कॅनॉट गिव ए चलन हॅज टू बी इश्यूड बाय ASI or हायर ऑथॉरिटी. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आमदारांची पेन्शन बंद करून पंच आणि सरपंचांक मेळपी मानधनात वाड करची अशी मागणी आके बायशाचो सरपंच सिद्धेश भगतान केल्या. ही मागणी केल्या उपरांत ताणें आपले म्हणणे पटोवन दिवपाचो यत्न केलो. भौशीक बांदकाम खात्यान दर एका मतदारसंघान पालवी अभियंतो नेमचो अशें ते म्हणटात. पंच वांगडी आणि सरपंचाक मेळपी मानधन खूपच कमी आसा देखून हे मानधन वाडोवचें अशें ताचें म्हणणें. आमदारांचे पेन्शन कित्याक बंद करचें हे विशीं तो कितें म्हणटा आयकात. आनी जे मानधन आमी घेता तशेंय मानधन आमदार आनी मंत्री घेता. पूण पळोवपाक गेल्यार आमच्या दानाक मान ना पूण तेंच्या दानाक मान आसा असो जाला. ते आपले मदीं उलोवन आपलो मानधन वाडयता ते ना म्हणल्यार 1.5 लाखाच्या वयर आसा आनी आमकां पळोवपाक गेल्यार पेमेंट 4,000 आनी ते उलयतना सांगता इनक्रीज ऑफ पर्संटेज वायज इन्क्रिमेंट सांगनात कितले 2,000 वाडयतले कितें वाडयतले 50% वाडयतले म्हणटा. सो 4,000चे 50% म्हणल्यार 2,000 6,000. सो मानधन 6,000 आसून लोकल बॉडी सगळ्यांकी चड काम करता. लोकांचो अप्रोच लोकल बॉडी कडेन चड आसता. त्या कारणां खातीर एमी मानधन आसा तो एटलिस्ट मान दवरपा सारको दवरपाची गरज आसा. म्हाजो डिमांड सरकारा कडेन आसा तो एक तर पेमेंट करता जाल्यार तुमी सरपंचाचो 12,000 डेप्युटीचो 10 आनी पंचाचो 8,000 कडेन पावपाय. म्हाका दिसता 14 फायनान्साचें जे हें आसा रुटीन आसा तेका टायम बाउंड दिवपा जाय आनी जाता जाल्यार AE बेगींतले बेगीन हायर करून एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक AE दिवपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना JEचो नंबर कमी आसा आनी AE नाच तेन्ना आमकां खूब त्रास जाता. फायली मुखार वचोन फाटीं परत येवपाक आनी लोकांचो फेथ जो लोकल बॉडीचेर आसा तो वचपाक नाका म्हणून आमचे पंचायत मिनिस्टरान कितें तरी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती तेंचें पेन्शन बंद जावपाची गजाल आसा. हें आमी मुखार मांडटलेच कित्याक MLAक आनी मिनिस्टराचो पेन्शन बंद जावपा जाय. कित्याक काय म्हणल्यार तेंचोय मानधन तो आनी मानधनाक पेन्शनाची गरज ना अशें जाल्यार म्हाका दिसता खंयचोय आमदार इतलो गरीब ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रेल्वेंतल्यान तुमी प्रवास केला आसतलोच पूण रेल्वेच्या डब्यांत रेस्टॉरंटाचे धर्तेर सुशेगाद बसून जेवपाक मेळ्ळें जाल्यार रेल्वेच्या डब्यांत रेस्टॉरंटांतच बशिल्ले वरी आरामात बसून तुमकां जेवणाचो आनंद घेवपाक मेळटलो.
कोकण रेल्वेन रेल्वे कोच रेस्टॉरंट ही नवी संकल्पना मुखार हाडल्या आणि ती बी मडगांव रेल्वे स्टेशनार, मात फकत शिवराकवाल्यांक. कोकण रेल्वेन मडगावच्या रेल्वे स्टेशनाचेर हे कोच रेस्टॉरंट उबारला. वापराविणे पडून आशिल्ल्या रेल्वेच्या डब्यांचे रेस्टॉरंटात रूपांतर करून ते चलोवपाक दिला. कोकण रेल्वेचो जनसंपर्क अधिकारी बबन घाकटेन हे विशीं माहिती दिली. We are sitting in a coach restaurant, and this is first of its kind of coach restaurant on Konkan Railway. So here, this coach, what you see, it was basically a general class coach, non-AC coach, and it was a scrap coach. So we just placed it over here, and then we had floated a tender for modification of this, carrying out a renovation work. And then we had given some extra space to the contractor for developing kitchen and the other platform. The contractor, Mr. Amin Naik, who has been awarded this contract for 9 years to run this restaurant, has spent somewhere around 1.4 crores on all this development, infrastructure development. And they serve very good vegetarian as well as non-veg food over here. And a lot of people, especially on weekends, you can see a lot of crowd over here. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 5वो आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जानेवारीचे 17 आणि 18 तारखेर जातलो, पूण ह्या वर्सा हो महोत्सव नवे सुवातेर जातलो. फाटल्या वर्सा मिरामार दर्यावेळेर जाल्लो हो महोत्सव ह्या वर्सा मांद्रे दर्यादेगेर जातलो. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष दयानंद सोपटेन केल्ले विनवणे प्रमाण हो महोत्सव मांद्रे जातलो, पूण फाटल्या 4 वर्सां सावन हो महोत्सव मिरामार दर्यावेळेर जातालो. ह्या वर्सा सुमार 11 देश आणि भारतातली 4 राज्यां हातूंत वांटेकार जातली. महोत्सवाचो समन्वयक अशोक नायकान हे विशीं चड माहिती दिली. परिवर्तन परिवार बेळगाव तर्फे मनापासून नमस्कार. या ठिकाणी आम्ही सतत 5व्या वर्षी इंटरनॅशनल काईट फेस्टिवल सादर करीत आहोत. 5वं एडिशन या वर्षी आम्ही हर्बल बीच रोडला मांड्रेन बीच म्हणून आहे या ठिकाणी हा फेस्टिवल करीत आहोत. टुरिझम डिपार्टमेंटचं असं म्हणणं झालं की गोव्याच्या प्रत्येक भागामध्ये हा फेस्टिवल पोचला पाहिजे आणि गेली सतत 4 वर्षे आम्ही मिरामार बीच इथं हा फेस्टिवल केल्यामुळं या वर्षापासून हा फेस्टिवल म्हणजे या वर्षी पर्टिक्युलरली मांड्रेन बीच या ठिकाणी करावा असं त्यांनी विनंती केली. या फेस्टिवलचं उद्घाटन माननीय आमदार श्री दयानंद सोपटे साहेब, चेअरमन गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचं उद्घाटन होईल. दिनांक 17 आणि 18 असं 2 दिवस हा कार्यक्रम मांड्रेन बीच इथे होणार आहे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.